आसोरी डोंगरी दाबोळी विमानतळा लागसार एक मोठे झाड घराचेर पडले। ह्या झाडाची खंय बेकायदेशीरपणान कत्तल केल्या। थंय लागीं आशिल्ल्या घराकय ह्या विशीं कसलीच कल्पना दिल्ली नाशिल्ली म्हूण थळावे लोक आनी घराचे धनी सांगतात। झाड घराचेर पडिल्ल्यान घराचें बरेंच लुकसाण जालां। आरडी एक्सको खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। माझे घर अख्खे मोडून गेला, अख्खे फुल्ली मोडून गेला आणि ही अख्खी इलिगल प्रॉपर्टी। तेमी आमकां सांगोकूय ना दॅट दे आर कटिंग विथ द ट्रीज, दे आर स्टार्टिंग, दे हॅव नॉट गिवन अस एनी ऑफ द नोटीस नॉर एनी लीगल पेपर्स and even I don't have parents nor mom nor dad, so they has to tell us these things before they didn't do it. 4-5 lakhs आणि अख्खे घर मोडला, एक अख्खे झाड पडून अख्खे मोडला, कांयच जागो ना जे आमी हा बाबा रावपा शकता। आणि थँकफुली नोबडी वॉज देअर इनसाइड, नॉर मी नो माय सिस्टर। कितके लॉस जाला? एक 4-5 लाखाचे लॉस जाला आसतले। लास्ट सॅटर्डे आम्ही कंप्लेंट दिलेली, कंप्लेंट कॉपी आसा पळय आमच्याकडे, दा रिती बेगीन दी हे कंप्लेंट कॉपी आसा, सरपंचाक दिल्ली आमी पळय आणि इनवर्ड सुद्धा केलेले हे सगळें आसा आमच्याकडे। कंप्लेंट दिलेली, हे सगळें इलिगल कन्स्ट्रक्शन, हे भायले लोक येयले हांगसर, हे पयलीं झाड हे अख्खे भाट हे कुमूल दातीन थंयसून वाट बंद केल्या हांकां आणि हांगसर पंचायतीन सुद्धा लिगली बंद उडयला हांगसर हे इलिगल कन्स्ट्रक्शन म्हणून। आणि आयज पळय हेंच्यांनी हे इलिगल ट्री कटिंग केला आणि पळय अख्खें घर मोडून उडयलां, अख्खें घर। तेका ना आवय ना बापूय ना, एक 10 वर्साचें चेडू आणि एक 16 वर्साचें चेडू, आवय ना बापूय ना कोण ना, ती तर आयज आसली, आयज ती मरून गेलेली हे झाड। तुमीच पळय हांगसर पळय कटिंग पळय पळय हे कटिंग पळय, इलिगल कन्स्ट्रक्शन हे सगळे इलिगल कन्स्ट्रक्शन, सगळे इलिगल हे आमकां हे आमच्या वाड्यार घाण नाका हे सगळे बायणां बिणां मोडून उडयला थंयसर, हे सगळे येवन हांगसर पडले, हे हांगसर आमच्या वाड्यार हे नाका। हांव कट करना बाबा, कोण कापपाक येता तो येयल्लो काडपा, म्हाका खबर ना। तो काय सदर कट करपी? तो गेलो न्ही, तो गेलो न्ही, तो गेलो आणि तुम्ही कितें गेल्ले तर? यास कर कोण कोण? हो म्हाका काय खबर ना पळय, क्लीन करपाक गेले। ही प्रॉपर्टी कोणी घेतल्या? तुवें घेतल्या? ही प्रॉपर्टी कोणाची रे? हांवें घेतल्या। तुवें घेतला मरे? तुझ्याकडे पेपर आसा त्या प्रॉपर्टीचे आणि ते झाड कटिंगाचे परमिशन आसा तुझ्याकडे?